गटारी म्हणून बुधवारा सांजे रगाडा न्हंयत देविल्लो तरणाट्याची कूड बिरेस्तारा सकाळी न्हंयत उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण साकोर्डा गडुळसाय वाठारांतलो खुशाली मापारी हो 54 वर्सांचो दादलो न्हंयत देंवल्या उपरांत तो बेपत्ता जालो। कुळे पुलीस आनी उजो पालपी दळान सोद मोहीम राबयल्या उपरांत बिरेस्तारा सकाळी ताची कूड मेळ्ळी। साधारण म्हाका दिसता 5:30 सुमाराक राती काल अमाक आशिल्ली जेवताले जेवपाक बशिल्ले तो उदकान देंवलो आनी ताचे बरोबर आनी दोग जाण आशिल्ले आनी ताचो तोल गेला आसतलो ताचो कितें जालें तें आमी सांगूंक हरशीं तो बरो पिवपी आसलो हय हरशीं तो बरो पिवपी कितें जालें आनी कितें कांय सांगूंक शकना पूण आतां तुजी बॉडी मेळ्ळी। आमी साकोडा गडुसाय हांगा आसा ज्या जाग्यार काल खुशाली मापारी हो हांगा न्हंयचेर जेन्ना ती गटारी साजरी करपा खातीर येयल्ले आनी काही वोकांक पार्टी करून जातरी जेवन बी जातरी खुशाली मापारी हो उदकान देंवलो। उदकान देंवला आसतना हांगा पलतडी पयलीं गेलो आनी उदक चड आसल्या कारणान पलतडीच्यान परत येतना तो हांगा बेपत्ता जालो उदकान। कारण म्हळ्यार तेजी कितें हांगा जो स्टॅमिना आशिल्लो तो काबार जावंक तें जाला आसतलो गॅप पेंवन आलतड पलतड मारपाक खूब डिफिकल्ट आसा आनी रगाडा नदीक हांगा मोठ्या प्रमाणान हांगा उदक असल्या कारणान हांगा तेका तें जालें ना, शक्य जालें ना आलतडीन येवपाक। तेन्ना तो कालच्यान बेपत्ता आसलेलो रातचो सांजचो। जेन्ना सगळी सोदाशोध चालू केली तेन्ना रात जाल्ल्या कारणान पुलिसांनी हांगा शोध बंद केल्लो। सकाळ उठून जेन्ना हांगा शोध करपा खातीर येयले जाल्यार जी पलतडीच्यान लोक आसले तेंच्यांनी तांकां कोणाक तरी तो दृश्टी पडलो आनी तेंच्यांनी ताका दाखयलें तेन्ना पुलिसांक जवळ जवळ 8:15 सुमार ती बॉडी हांगा स्थानिकाच्या मदतीन तेंच्यांनी 8 सुमार वयर काडलेली आसा। आनी आतां हांगा पळोवपाक गेल्यार ती हॉर्सवेनी खातीर जवळ जवळ बॉडी वयर काडून 1.5 वर सुमार रावले, हॉर्सवेन अजून पावली ना। तांकां पुलिसांक हॉर्सवेन हांगा फोंडा डिव्हिजन लागता आनी फोंडा डिव्हिजनाच्यान ती हॉर्सवेन हांगा हाडची पडटा, ताकाच लागून हांगा वेळ जालो अशें दिसता। आतां ही जी बॉडी आसा ती हांगा पोस्टमॉर्टम करपा खातीर मडगांव व्हरतले आनी सगळे आतां सद्याक तरी पंचनामा चालू आसा आनी ती बॉडी पोस्टमॉर्टम करून कुटुंबियाच्या स्वाधीन दितले। हो जो खुशाली मापारी आसा तो गेले कित्येक वर्सां गोवा डेरी फोंड्या हांगा काम करतालो आनी काल तेणी हांगा सुटी आसली दिसता काय लीव तरी मारून तो हांगा काल ती गटारी साजरी करपा खातीर येयल्लो। पूण हेज्यानी पयलीं जेन्ना हांगा साकोडा कोणी बुडलो बी जाल्यार तेंची बॉडी वयर उदकान बरो पेंवपी आसल्या कारणान पुलीस तेजी मदत घेताले आनी हांगा बॉडी तेजी कडल्यान वयर काडून घेताले। हेज्यान पयलीं कितलेशे जाणां तेणी वाचयल्ले आसा आनी बॉडी बी तेंची काडलेली आसा कारण हो एक बरो पेंवपी आसलो। पूण काल गटारी आसल्या कारणान कितें तरी तेंगेले जालें आनी एवढेन तेवढेन आलतड पलतड मारपाक आनी वय जाल्या कारणान वय जवळ जवळ 55 वर्सांची वय आसा आनी वय जाल्या कारणान आलतड पलतड ताका तें शक्य जालें ना, ताचो स्टॅमिना कितें काबार जावपाक शकता मदीं, ताकाच लागून ही घटना घडली अशी दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर सांकोडच्यान एकनाथ खेडेकर।